आयज गव्हर्नमेंट ऑफ गोवा आमचो गोयच्या सीएमा कडेन होम मिनिस्ट्री आसा. तितूनसून लास्ट 2 महिने पयलीं गोयच्या सीएमान पोलीस कॉन्स्टेबल, PSI, LDC पोस्ट, अकाउंट पोस्ट हे डिपार्टमेंटासून काढलेले. तेरे एक 15 दिसा पयलीं एक नोटीस येयली, नोटिफिकेशन येयली की 16 तारखेक तेंचे हे आसा, फिजिकल टेस्ट आसा आनी तांकां आपोवपाचो प्रयत्न केल्लो. पूण काल आयज कळोन चुकलें की तेंच्यांनी पावस पडटा म्हणून तेंच्यांनी हो प्रोग्राम पोस्टपोन केलो. तर गोंयचो सीएम हो 1 म्हयन्याचो जावंक ना, तो 1 वर्साचो जावंक ना, 16 वर्साचो जावंक ना, तो आयज मोर देन 40 इयर्स आसा. म्हाका इतलें स्पश्ट सांगपाचें गोंयच्या सीएमाक की हो म्हयनो खंयचो. लास्ट 15 दिसा पयलीं जर तूं ठरयिल्लें की हे पोलीस कॉन्स्टेबल जे कोण घेवपाचे आसा, गोंयच्या सीएमाक खबर ना जून म्हयन्यात पावस पडटा. तो पावस खंयच्या म्हयन्यात पडटा, खंयच्या म्हयन्यात पावस पडटा. आमी गोंयचो सीएम कितें सांगला आपूण इंग्लंडाक आसा, युरोपाक आसा, पावसाक सिजन ना अशें. जून म्हयन्यात जून, जुलय, ऑगस्ट, सप्टेंबर हे म्हयन्यात पावस पडटा. तेन्ना गोंयच्या सीएमाक हांव सांगूंक करता आनी बीजेपीच्या सरकाराक सांगूंक करता की तुमची जी षडयंत्रां जी आसा, आतां तुम्ही महाभारत पळयता आसतले, दुर्योधन, शकुनी मामा कशे व्यूहरचना कशे रुजतात, तशी बीजेपीचे सरकार येता ते असेंब्ली इलेक्शन हे दोळ्या समोर दवरून आमच्या गोंयच्या भुरग्यांचे भवितव्य हे कशे त्रासान घालपाचे आनी गोंयच्या भुरग्यांक गाजर कशे दाखोवपाचे. गाडवाक कशे गाजर फुडें अशें बांदतात, गाडो खावपाक कशें वयता, तशें गोंयचे भुरगे आमचे अशें ना. गोंयच्या भुरग्यांक समजता इलेक्शन हे लागीं पावला आनी आतां हे जे एक्झामी जर पोस्टपोन जर केला म्हणटा तुमी, तर गोंयच्या लोकां कडल्यान, गोंयच्या भुरग्यां कडल्यान तुमी 200 रुपया घेवन 16,000 भुरग्यांचे तुमी 16,000 एप्लिकेशन येयले. आता 32 लाख कलेक्शन तुमचे कडेन येयल्या. ते बाबड्या पोलिसांक तुमी रस्त्यार उबे करतात चलान दिवपाक. आमी समजता हेल्मेटाक लागून कित्याक लागून तुमकां सारकी भीक लागल्या म्हणून तुमी आयज ते पोलिसांक उबे केल्या. आमकां समजता अशें म्हणचे पडटा कित्याक लागून, हे शब्द यूज करचे कित्याक लागून पडटा खबर आसा. हे गोंयचे सीएम आनी गोंयचो बीजेपीचो सरकार हो फिट ना. आता की हे भुरग्यां कडल्यान तुमी एक्झामी ह्यो पोस्टपोन केलेले आसा. इलेक्शन हे आनी 5-6 म्हयन्यांनी कालूच तूं सांगला की फेब्रुवारीन हे इलेक्शन जावपाचें आसा म्हणून. तर हे आतां 2-3 म्हयन्यांनी तूं आतां परत त्या भुरग्यांक सांगतले, तुमी कॉल लेटर काडटले, तेंच्या भुरग्यांक तुमी सांगतले चला तुमी एक्झामी दियात, फिजिकल तुमी पास जालेले आहा. खंयचो आतां 40 मतदारसंघातले कोण आतां हे MLA आहा, मिनिस्टर जे आसा न्हू, ते आतां म्हापशा मतदारसंघातसून म्हापशेचे भुरगे म्हापशेचे MLA कडेन वयतले. आतां सांखळी मतदारसंघातसून सांखळीचे भुरगे गोंयच्या सीएमा कडेन वयतले. आतां कलंगूट मतदारसंघातसून मायगरा कडेन लोक वयतले. हो पोलिसाचे आमी इंटरव्यू दिल्लेली आसा, एक्झाम पास जालेले, मातशें पायाक कर रे म्हणून. पूण 16,000 भुरग्यांक तुका आयज एप्लिकेशनां येयलेली आसा. 900 समथींग जॉब आसा. पूण तूं 900 समथींग हे बाकीच्या भुरग्यांक तुमी व्हरून ते गाजर ते दाखयतात, तुमकां जॉब लागतले आनी हे असेंब्ली इलेक्शनाचे हे षडयंत्र आसा. हे भुरग्यांक हांव रिक्वेस्ट करून सांगता की हे बीजेपीच्या सरकाराक तुमी विचारात, हे जे तुमी आयज 16,000 एप्लिकेशनां जी येयलेली आसात, हे तुमी कोणी नॉमिनेशन भरलेले आसा, फॉर्मां भरलेली आसा न्हू, हे प्रत्येक आमदाराक वचून विचारात तुमी. प्रत्येक मतदारसंघात जे आमदार जे आसा न्हू तेका वचून विचारात, बाबा आमची तुमी एक्झामी घेवपाक आमचे कडेन तुमी कितें फॉर्मां भरून घेतलेले, आमचे पयशे घेतलेले आसा, आमी शिकून भुरगे प्रिपेर जाल्लेले आहा, आमकां आवय बापायन शिकयला, आमकां हांगा ल्हानाचो व्हडलो केल्लो आहा, घाम कश्ट करून आवय बापायन आमकां शिकयलेले आसा आनी आयज आमी एक्झामी दिवपाक फुडें सरलेले. हे पोस्टपोन तुमी कित्याक लागून केल्या, नाल्यार हे तुमी पोस्ट कित्याक लागून काडलेले आसा. जर तुमकां जर अशें जर पोस्टपोन करपाचे आसले, पावस पडटा हे खबर आसले, आतां कशें तेका खबर आसा गोंयच्या सीएमाक की आतां आमचो टर्म सोंपत येयलेलो आसा, आमी इलेक्शन हे फेब्रुवारीन घेवया, हे तेका खबर आसा. पूण हे खबर नासले तेका गोंयच्या सीएमाक पावस केन्ना पडटा तो. हे बीजेपीच्या सरकाराक हांव परत रिक्वेस्ट करता, हे भुरग्यांक तुमी ताबडतोब जे एक्झामी कोणाक घेवपाची आसा न्हू बेगीतले बेगीन घेयात. तुमी लोकां कडेन तुमी जनते कडेन फकाणां करूं नाका. तुमकां खबर आसा कोविड-19चे अंडर हितून आतां एक्झामी घेवंक शकना, फिजिकल टेस्ट घेवंक शकनातले म्हणून. तरी आसतना तुमी इतलेच खबर आसून, SOP खबर आसून गोंयच्या सीएमान नोटिफिकेशन जर काडल्या, तर गोंयच्या लोकांकडे एक्झाम हे इंटरव्यूचे लेटर ह्या एक्झामीचे बाबा हे तारखेक 16 तारखेक तुमकां आसा आपयला म्हणून कोणाच्या घरा कडेन पोस्टानसून लेटराक कित्याक लागून पावूंक ना. हेजे स्पश्टीकरण गोंयचो सरकार दिवंक शकता. नोटिफिकेशन काडले खबर आसा, सोशल मिडियाचे व्हायरल जाल्ले, आमचे कडेन आहा ते. पूण प्रत्येक घरान गव्हर्नमेंटाचो डॉक्युमेंट जेन्ना आसता न्हू, भुरग्यांनी जेन्ना एक्झाम दिल्या
तेन्ना आउटवर्ड करता आसतना त्या भुरग्याचें नांव थंय येवंक जाय आउटवर्ड बुकाचेर तुज्या घरा लेटर पावला म्हणून. आज पासून घरान कोणाचें लेटर पावूंक ना. कित्याक लागून पावूंक ना? कित्याक लागून तुम्ही गोंयच्या लोकांक इतले फटयतात, तुम्ही इतले तुमचे फटींग भ्रष्ट सरकार जालेले आहा. हय सरकार अशें केन्ना पळोवंक ना. आमी भाऊसाहेब बांदोडकर हांव जाल्यार पांया पडटा असलो पळय. भाऊसाहेब बांदोडकर आमी घेवनूच भोंवता, आमच्या वांगडा हेतून आसा. जर तुम्ही म्हणटा हांव राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाचो जर आसा न्ही तर भाऊसाहेब बांदोडकर बहुजन समाज पक्षाचो एक लिडर आसलो. असलो लिडर गोंयांत जावपाकूच ना. हो फटयता, फाटल्यान फुडल्यान गाडयो घेवन भोंवतात, गोंयच्या लोकांचे पयशे टॅक्सपेयरांचे पयशे पिड्ड्यार करता. ताका लागून हांव गोंयची शेवट परत मागता. हे भुरग्यांक बेगीतल्या बेगीन ताबडतोब तुम्ही घराकडे लेटर धाडपाची कायदेशीर आणि तांकां सांगात तुम्ही बाबा हे टाके एक्झाम 16,000 एप्लिकेशनां गेलेली आसा. मोर देन इट आसा, तेजे पेक्षा सुबेज आसा. पण हे पोस्ट 9,900 जे आसा आणि 16,000 लोकांक तुम्ही कशें कितें अकोमोडेट करतले म्हाका खबर ना. हे गोंयच्या मिनिस्टरांकडे वचोन तांकां सांगात हे बाबा हे पोस्ट आमी तुका घेतले म्हणून. भुरग्यांक मोर देन 75% मार्क पडटा. तुम्ही तांकां कशें घेतले? पयशे घेवन घेतले का कशें घेतले? लोकांची घरदारां विकून तुम्ही जबाब घालून पयशे घेतले, पांया पडून तुमचे घेतले का तेजे हेचेर घेतले, कॅपॅसिटीचेर घेतले गोंयचे सेवान सांगपाचें. देव बरें करूं.